नमस्कार. पोया प्रायम खबरो. विसर्जनान 1.5 दिसांची चवथ सोपली. गणपती लागलो वर्साच्या वाटेक. मारान फोगाच्या गडगडाटान गणपतीचे विसर्जन. मात चवथीचो मूड अनंत चतुर्दशी मेरेन. सगळ्या मायनिंग कंपन्यांचे ऑक्टोबर मेरेन मायनिंग सुरू. मुख्यमंत्र्याक खंय दिला उतर. ट्रक ड्रायव्हरांक पॅकेज दिता म्हणून सरकारान सांगूकच ना. अर्थसंकल्पातूय तरतूद ना. सांगेकाल्या गोरवांच्या सरकाराची फार्माची दशा. शेकड्यांनी गोरवां मरतात कुयदाद नासून. प्रुडंटाच्या एक्सपोदेची प्राणीप्रेमी आणि हायकोर्टान घेतली दखल. सरकाराक नोटीस. विधानसभा वेंचणुकेत बीजेपीची एकला चलोची तयारी. मोगोच्या 7 मतदारसंघांनी बीजेपी लागली कामाक. मडकेची जबाबदारी दत्तप्रसादाचेर. सांताक्रूज बाबुशाक, दाबोळे मावीन. आणि एफसी गोवाचा प्लेयर लिओनार्दो मोराची फुटबॉलात जादू करपाची ताक. रियोत मोठमोठ्या क्लबाक खेळपी लिओ ब्राझीलात फामाद. आता लिओची जादू एफसी गोवाक. खबरो विस्तारान. गणपती गंगेत वचपाक भायर सरलो. गणपती बाप्पा मोरया. पुढच्या वर्षी लवकर या. 1.5 दिसाची चवथ सोपली. गणपती वर्साच्या वाटेक लागलो. सकाळी नव्याची पूजा जाली. शेतपीक राखचे. पोटा पाण्याक अन्न उदक कमी पडचे न्हय म्हणून दर एक फामिलीन गणपतीक गाराणे घाले. मात 5 दिसांचे आनी सार्वजनीक धरल्यार अनंत चतुर्दशी मेरेन चवथीचो मूड उरतलो. गणपती बाप्पा मोरया. मोरया. लवकर या. बाप्पा मोरया रे. बाप्पा मोरया रे. मोरया रे. बाप्पा मोरया रे. मोरया रे. बाप्पा मोरया. चवथीकडेन नवें भात पीक तयार जाता. पयले कणस गणपतीक. पंचमीक घराघरांनी नवी पुजतात. नव्याची खीर करून गणपतीक नैवेद्य म्हूण दाखोवपाची गोंयांत परंपरा. हांगा नवे व्हरपाक आयला. नवे म्हणजे आमच्या शेतकारांनी जे शेत रोयला त्याचे पीक आयला आता. सो गणपतीक अर्पण करपाक आमी ते पुजा बिजा करून घरा व्हरतात. 1.5 दिसाच्या गणपतीचे विसर्जन जाले तरी अजून 5 दिसांचे आनी सार्वजनीक गणपती उरल्यात. गोंयकारांचो चवथीचो मूड अनंत चतुर्दशी मेरेन उरपाचो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. ऑक्टोबर मेरेन सगळ्यो मायनिंग कंपन्यो मायनिंग सुरू करतल्यो. मिनेरांनी खंय तशें मुख्यमंत्री पार्सेकाराक सांगलां. 2007 पयलीं मायनिंग मार्केटाची परिस्थिती आतां आसा तशीच आशिल्ली म्हणून मुख्यमंत्र्याचो आर्ग्युमेंट. ट्रक ड्रायव्हराक पॅकेज दिता म्हणून सरकारान केन्नाच सांगूंक ना. काय राजकीय फुडारी सध्या लोकांक फूस लावन रस्त्यार हाडून आपल्याक उपद्रव करपाक सोदतात म्हणून मुख्यमंत्र्याचो आरोप. सेजाच्या 2 कडच्या 8 मायनिंग लिजांचेर मायनिंगांचें काम सुरू जालां. बाकीच्यो कंपन्यो खंय ऑक्टोबर मेरेन मायनिंग सुरू करतल्यो म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकाराक कंपन्यांनी सांगलां. आपूण ऑक्टोबर मेरेन मायनिंग सुरू करतलो म्हूण सांगिल्लें तेन्ना खूब जाण म्हाजी फकाणां मारताले म्हूण पार्सेकारान तोमणोय मारलो. आमी ऑक्टोबर म्हटलें तेव्हा तुमी युएर म्हजी फकाणां उडयताले कांय जातलें. पूण वेदांतान सुरू केलें. कोडली 3 हांगा 5 म्हणजे ऑलमोस्ट 8 लिजीसचेर काम सुरू जाता. आणि बिसायड दॅट साळगांवकर, तिंबलोज, दे आर ऑल्सो ऑन द वे. दे हॅव स्टार्टेड इनिशिएटेड स्टेप्स. त्यामुळे मायनिंग सुरू जाता हो एक
शुभ संकेत असं. बाय ऑक्टोबर दे आर स्टार्टिंग. आय एम इन देअर टच. आणि मार्केट सध्या किती आले ते मार्केट कमी आसा ही गजाल खरी, पूण हें पळय लक्षांत दवर, मार्केट 2006, 2007, 2008 पर्यंत मार्केट हें अशेंच आसलें. तें मदीं बूम जें जालें पळय तें सदांच तें मागीर लक्षांत रावता. आदी ह्या दराचेरूच धंदो केला न्ही रे. मुख्यमंत्री म्हणटा मायनिंगांतल्या ड्रायव्हरांक सरकारान केन्ना पॅकेज दिता म्हूण म्हणूकूय ना आनी अर्थसंकल्पात ताची वेवस्थाय केल्ली ना. रस्त्यार देखील काही फुलयणारेय मेळ्ळे, फुटसूट रस्त्यार. काही तर लोक असे आसात सामान्य भुरग्यां कडल्यान 300 रुपया तुमकां हे दिता, तुमकां 5-5 लाख दिता म्हणून तेच त्या ड्रायव्हरा कडल्यान घेतल्यात आनी तुमकां अमके पयशे दितलो म्हणून. अरे खंयचे दितलो आनी कित्याक दितलो? खंयच्या ड्रायव्हरांचे म्हाजे कडेन लिस्टां कोणें दिल्लीं आसात. आनी 3 वर्सां पयलींची गजाल, वाय आर यू हरेसिंग मी? ड्रायव्हरा खातीर 108 कोटी खंय तरी 108 कोटी खंय हांवें बजेटांत दवरल्यात. हांव नकळो कोणाच्या बजेटांत दवरल्यात ते, आनी म्हज्या बजेटांत दवरलें म्हाका खबर आसतलें न्ही. बेठेच कोणाक चाळून घालणारे खूब जाण जाल्यात, पूण बेठे रस्त्यार आयले म्हणून पयशे मेळनात. सेजा वेदांतान कोडली आनी दिवचले मायनिंग सुरू केलां, पूण खरें मायनिंग अजून सुरू जावचेंच आसा. डंप उडोवंक सुवात जाय, मिनाक प्रेस जाय. ऑक्टोबर मेरेन मायनिंग सुरू जातलें म्हूण मुख्यमंत्री उलयता. मात सद्याच्या परिस्थितीत मायनिंग परवडना म्हूण मिनेरांचें काकू चालूच आसा. ते म्हणटात 2007तले मिनाचें मार्केट आज ना आनी सरकाराचे नवे टॅक्स, ड्युटी, सेज आनी फंड सद्याच्या परिस्थितीत परवडपाचे ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. सांग्याकाल्या गोरवांच्या सरकारी फार्माची दशा जाल्या. शेकड्यांनी गोरवां कुयदाद नाशिल्ल्यान मरतात म्हणून प्रकरण हायकोर्टात पावलां. हायकोर्टान जनहीत याचिका घेवन सरकाराक नोटीस काडल्या. प्रुडंटाच्या रिपोर्टाचो प्राणीप्रेमी अमृत सिंग आनी हायकोर्टान दखल घेतल्या. ह्या फार्मात फाटले 2 वर्सांत रस्त्यावेली हजारांभर बेवारशी गोरवां हाडून दवरिल्लीं. तातूंतली 850 मेल्यात, उरिल्लीं मरपाक तेंकल्यात. गोरवांक खावड सारकी मेळना, रोग जाल्यार कुयदाद जायना म्हणून थंयचे अधिकारीच उलयतात. गोंयभरची रस्त्यावेली हिंडपी गोरवां दवरूंक म्हूण सरकारान कालेचे फार्म थारायला. गोरवां धरपाचो कॉन्ट्रॅक्ट पणजे म्हापालिकेक दिला. मात ह्या गोरवांची काल्या व्हरतकीच दशा पळोवपाची ना. रस्त्यार भोंवतना बरी कुळकुळीत आसतात, काल्या पावली की मर लागता. कालेच्या फार्मांतलो सरकारी कारभार प्रुडंटान एक्सपोज केल्लो. प्राणीमित्र अमृत सिंगान हें प्रकरण हायकोर्टांत पावयलां. ह्या गजालीची चवकशी करूंक कोर्टान समिती नेमची. फार्मांतल्यो सुविधा जाग्यार घालच्यो म्हूण अमृत सिंगान मागला. Since the government had come up with a notification in the year 2013, nearly 1,141 cattle have been impounded. Now out of that 1,141, 1,002 have already died today, as on today. So our basic contention is high-level inquiry has to be conducted in this issue. प्रुडंटान कालेच्या फार्मांतली अंधाधुंदी उक्ताडार हाडिल्ली. याचिकादार अमृत सिंगान कोर्टा मुखार प्रुडंटाचो रिपोर्ट पुरावो म्हूण लायला. One of the clinching evidence is a prudent media statement made by the doctor, veterinary doctor, there to say that the basic reason for the death is less fodder. हायकोर्टान गोंय सरकाराक नोटीस काडल्या. कालेच्या फार्माविशीं याचिकेंतल्या दाव्यांचेर सरकारा कडच्यान 2 सप्तकांत जाप मागल्या. When the matter came up before the High Court, the government has said that they will require 2 weeks time to file the necessary affidavit and consider the issue. The matter has been adjourned for 2 weeks to file their reply. काले फार्मांत फाटल्या 2 वर्सांत रस्त्यावेली 968 गोरवां व्हरून घाल्यात. तातूंतली 829 गोरवां खावड, चारो, वखदपाणी नासून मेली. उरिल्ली 124 गोरवां आतां मरता काय फाल्यां मरता अशे परिस्थितीत आसात. प्रुडंटान ही अंधाधुंदी एक्सपोज केल्ली. थंयचो स्टाफूच ही गजाल मान्य करता. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊया एक विराम.